बाब तूं हांगाचो स्थानीक आनी ही खूब तेंपाच्यान लोकांची मागणी आशिल्ली. एक्चुअली आतां कितें आसा? हो इश्यू लास्ट आतां आमचो MLA क्लेफास डायसान सांगिल्ले प्रमाणे हो इश्यू गेल्ली 40 वर्सां पेंडींग आसा. हांगा म्हाका दिसता कितलेशे MLA जावन गेले, कितले मंत्री जावन गेले, पूण हो इश्यू केन्ना कोणेंच घेवन नाशिल्लो. आमचो MLA क्लेफाचो डायस आणि ताजे मॅनिफेस्टोनूय तो हो एक मेन इश्यू घाल्लो. तो ताणें आज लोकांक करून दिल्लो आसा. हाका फॉलोअप करपाक हांगचे गांवचे लोक खूब वावुरल्यात. आमच्या आमदारानूय आमकां खूब सपोर्ट केला. तसोच म्हाका दिसता 2012 जेन्ना राजन नायक आयलो तेन्ना काब्राल म्हाका दिसता रेल्वे बोर्डार आशिल्लो, अजून आसा रेल्वे बोर्डाचेर. काब्रालान तें फॉलोअप करून मागीर हो इश्यू चालू केल्लो तेन्ना. सो इन प्रोसेस आशिल्लो, पूण कांय कारणां लागून तो परत मागीर थंड जालो म्हळ्यार तो प्रोसेस स्लो जालो. पूण ते फॉलोअप करीत आशिल्ले. मागीर जेन्ना क्लेफासियो MLA जालो तेन्ना आमचो MLA जेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो तेन्ना सुद्दां काब्रालान आमकां खूब हेल्प केला. काब्रालान स्वता आमकां सांगून की बाबा तुमी ग्रामसभा घ्या, ग्रामसभेन तो पास करून घेयात. आनी ग्रामसभे गिरदोली आमी तो पास करून घेतला. प्लॅन तो जो रेल्वेन आमकां दिल्लो तो म्हाका दिसता गिरदोली पंचायतीन ग्रामसभेन तो एप्रूव जाला. आनी एप्रूव जाल्लो प्लॅन धाडटकीर ताजो परत फॉलोअप चालू जालो. तो फॉलोअप चालू आसतना जेन्ना हांगा आमच्या MLAन जेन्ना आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां ताणें हांगा हाडून दाखयलें. आनी दोतोरान आमकां CMान प्रॉमीस केलें की आपूण 15 तारीख पर्यंत हाजें हें काम चालू करतलो. आनी ताणें तें उतर राखलां. सो आमी सगळे गिरदोलचे आनी चांदोरचे आनी ह्या वाठारांतले जितले लोक खरेंच तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आज एक खुशालकाये दीस जे म्हज्या जिवितान आख्ख्या चांदोर गिरदोली लोकांक, कित्याक हो म्हजे एक इलेक्शना मॅनिफेस्टो आसलेलो जो लास्ट 40 years लोक हो रेल्वे क्रॉसींग सफर जातालो आनी जायत त्रास पडटाले लोकांक. तो आज आमी आज हें केला फावंडेशन इन्स्टॉल म्हणजे पुजा केली आनी काम आज सोन स्टार्ट जातलें. जे रोड अंडरपास म्हणजे हे ट्रॅका भितरल्यान तो वयतलो आनी with 6 meter width and height is 2.8. Cost is 2 point something, 2 crore something. And time duration is up to May. April म्हणटा ना, पूण आमी एक म्हयनो मागीर दिली तांकां. सो आनी हें बेगीन जावपाचें, पूण तें डबल ट्रॅकिंग जाता तेका लागून ते आनी मातशें टायम वयतलो. एक्चुअली 2 म्हयन्या काम आसलो तें. सो आज हांव रेल्वे आमगे जनरल मॅनेजर सावू तेकाय हांव थँकफूल म्हणटा. आनी आमगे CMाक जेन्ना लास्ट विजीट केल्लें आनी CMान उतर दिल्लें 15 तारखेर आपूण काम स्टार्ट करता म्हूण. आनी हांव तेका प्रेज करता. आज तेगे उतरां तेणें आज आमी 15 तारखेर या फावंडेशन घातलें. आनी जें काम आमगे मुगे कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एश्युरन्स म्हाका दिला तें हांव जरूर करून दाखयता.